meeting of them should propose to you. Now here, put a biography. All the suggestions have been included in the revised book. Okay? And was submitted to the authority. So that is today he has got the power to issue a stop-work order. You don't have to wait for Gram Sabha meeting. Gram Sabha meeting comes after 3 months. In this case, it has come after how many? जायत कॅम्पान आमगे ग्रामसभा मिटींग जाल्या आणि अंडर 15 फायनान्स वॉर्ड मेंबरांनी आपणांगे प्रपोजल दिले आणि आयज मिटींग आम लोकांक सांगितलं तेंगे कितें प्रपोजल आहा जाल्यार फॉर डेव्हलपमेंटल वर्क्स तें डीच म्हणून आणि थोड्यांनी दिले आणि माझे देखून तांकां आनी दी म्हणले अबाउट द MRF इसोरची रेजिडेंट आहाय त्यांनी थोडे ऑब्जेक्ट केला म्हळ्यार तांकां आम सांगिलां की तुमगे प्रपोजल कितें ऑब्जेक्शन आहाय ती बरो इन दी विथ द signatures and phone numbers. We will take the signatures and phone numbers and produce to the High Court because MRF बांधपा High Court आगे order आहा each and every पंचायत. लोकांनी ते थोडे मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणले ते कितें सांगू शकता? मेगा प्रोजेक्ट लोक नाक म्हणटाय ते आमचे अंडर न्हय. इट इज TCP who is passing the plans and सगळे डिपार्टमेंटां भोंवली म्हणटरी लास्ट ते पंचायतीक वयताय and in case the panchayat does not issue them the license, they go to the court. पहिले म्हणजे आमच्या हॉलान इसोरसीमान आयज आमच्या भुरग्यांक एक धाकटो प्ले ग्राउंड ना म्हणजे कितें आयज आमचें सरकार म्हणटा सरकार तुमी दारी आनी CM ट्रॉफी अनाउन्स केल्ली आसा पूण आमचे भुरगे खेळटले खंय रस्त्यार हो व्हडलो सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडटा आयज भुरगे आमचे रस्त्यार खेळटा सर्वीस रोडार खेळटा रिंगांनी खेळटा आयज भुरग्यांक व्हॉलीबॉल खेळपाक कितें ना एक बारीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारीकशे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड म्हणटा ते ना एक बारीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना कितेंच ना आमच्या गांवांत आमच्या थोडे दीस आमी शेतां भाटां सगळीं काबार जाल्लीं आसा आयज आमकां दिसता की आमी शेतां भाटां करपाक जाय पूण आमच्या शेतांनी उदक वचपाक कॅनल ना दुसरें म्हणजे आमचे थोडे सर्वीस रोडान थोडे ब्रिज आसा ते ब्रिज सुद्दां मोडलेले आसा केन्ना एनी टायम कॅज्युअलिटी जावपाक शकता आयज आमच्या पंचायतीन आमच्या गांवान रस्त्या वाठाडी उदक नाला बांदलेले आसा तेंचेर आतां पेवर्स घालपाक जाय थोड्या जाग्यांचेर तेणें पेवर्स बी घातलेले ना कित्याक तो थोडे जे टर्न मारतात पळय आमचे गाडी ते व्हेरी इट्स एक्सिडेंटल प्रोन झोन ते थंयसर आमी ते पेवर्स घालना इट कॅन बी अ कॅज्युअलिटी एनी टायम सो आयज आमी हे आमचे नेवे पंचायतीन आमी हे प्रपोजल घातलेले आमच्या गांवान आमकां ग्राउंड जाय प्ले ग्राउंड व्हेरी इंपॉर्टंट आयज आमी भुरग्यांक जर मोटिवेट करतले फुडें एक बरो एक प्लेयर आपले स्पोर्ट्समॅन आयज आमच्या गांवान कांयच ना देर इज नो डेव्हलपमेंट वॉट अबाउट कितें जाणा आयज पळय आयज हे मेगा प्रोजेक्ट येवन आमच्या गांवाचे गांव काबार जाल्ले आसा आयज आमच्या गांवान फक्त 80-70 घरां आसा हे प्रोजेक्ट जर येयले आमच्या गांवान जर आयज एक अपार्टमेंट कमी 40-50 फ्लॅटां आसता एक फ्लॅट इंटू 2 कर कितले जाले थंय 200 लोक जाय 100 लोक जाले अहे जर आमी प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हाडीत तर आमच्या गांवान पयलीं उदक मेळना फर्स्ट ऑफ ऑल गार्बेज व्हडलो वन ऑफ द बिग इश्यू आयज आमच्या सरकारा कडेन आमचो सादो गार्बेज इश्यू जो हँडल करपाक ना म्हाका दिसता फुडें आनी कितें हँडल करूं शकतले ते गार्बेज इश्यू हँडल जावपाचो ना सो तेच म्हणटा हे तरीकेन म्हणटा की आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट्स हे आमच्या गांवान नाका बिकॉज आमचो गांव आमकां सांबाळपाक जाय आमकां गांव असो उरपाक जाय तुम्ही पंचायती कितें सांगलां पंचायती हांवें म्हाजो व्यू मांडला आमी ताका पयलीं सांगलें आमकां प्ले ग्राउंड जाय मेगा प्रोजेक्ट नाका बोरवेल्स नाका बिकॉज आयज हे बोरवेल्स इल्लिगली बोरवेल्स काडून आमचे झोरी बिरी सगळे ड्राय जाल्ले आसा सो तेजेर आमी तांकां सांगलेलें आसा सो हे सगळें आमी आमचो मत मांडलेलें आसा एज अ विलेजर्स म्हणून Yeah. Now, at today's Gram Sabha, we confirmed to the people who raised these objections that this was a dry garbage shed. Some were under the impression that maybe it would be used for wet waste. The Sarpanch and the Panchayat body confirmed their doubts and said that this was only a dry garbage shed.
And we have then, since some of them were still insistent on raising objections, the Panchayat body asked them to give these objections in writing, and our Gram Sabha have then decided that these objections will then be, along with the signatures of all those who are objectioning, and their mobile numbers will be then presented to the High Court. Thank you. Yeah. Now the High Court had instructed all the panchayats to construct an MRF of 150 square meters within their jurisdiction. Our panchayat already has an existing MRF which is of 33 square meters, which is running very well, but because of the increase in the number of residents that are coming up in our area, especially in the Isorsi village, where we have a new subdivision coming up, which is almost going to have more than 100 plots. And we felt, the Panchayat felt that the proposal and the project for the new MRF of 150 square meters should be built in that area to help maintain the garbage management of the newly constructed houses. Now, this area also comes under the naval and airfield management. So, as part of the airfield management committee, it is our responsibility to ensure that we do not have garbage strewn along the roads. And it is in this endeavour that we decided to put this MRF within that survey numbers 11 bar 45, 46, 47 and 48. Thank you. Madam,